नवे 40 कोटीचे राजभवन राज्यपाला खातीर न्हय तर ते दिल्लीच्यान येवपी महत्वाच्या लोकांक खातीर आसा अशी माहिती आपणाक मेळिल्ल्याचे विजय सरदेसाय सांगता। भाजप सरकारान पयशांचो वापर करतना बारीकसाणेन चिंतपाक जाय। सध्या गोयची आर्थीक परिस्थिती साप्प बाबत आसा, तातूंत लोकांक गरजेचें कितें हाचेर सरकारान लक्ष दिवपाक जाय। गरजे शिवाय प्रकल्प बांदप हे सरकाराक म्हारग पडटले, देखून सरकारान पयशांचो वापर करतना विचार करचो अशें विधान विजय सरदेसाय हाणें केलां। की नवे राजभवन जे आसा ह्या नवे राजभवनात गव्हर्नर रावचो ना, गव्हर्नर ह्याच राजभवनात रावपाचो। नवे राजभवन म्हणजे एक राजभवन एनएक्सी VIP जे येता दिल्लीवाले तांकां रावपाक हे करता, ताजे खातीर ते 40 कोटी रुपया पडटा। ताजेर एक अंडरग्राउंड केबल लागता, ते हांगा सर्कल टू राजभवन। आता हे सगळें करप गरजेचें काय ना हे सरकारान हाजेर विचार करूंक जाय। कितें प्रायोरिटी सरकाराची कितें आज जे सिच्युएशन पावला की DSSाच्यो चॅक म्हयन्याक पावना, ते पावोवप काय आमी नवी बिल्डिंगो बांदप, प्रायोरिटी कितें ती पळोवंक जाय। आतां एक जर ब्रिज आहा, तो ब्रिज बांदलो तो जर गरजेचो जाल्यार तो आज बांदप गरजेचो। तो जर 2 वर्सांनी बांदलो जाल्यार ताजो प्रेस दोबरात जाता, वो अर्दे पटीन वाडटा। सो प्रायोरिटी सरकाराची कितें आहा ती सरकारान डिसायड करून पयशे भरप।